मये मतदारसंघातल्या म्हावळिंगे वाठारात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो क्रिकेट स्टेडियम येवप खूब गरजेचें आसा। असो क्रिकेट स्टेडियम जर थंय तयार जालो जाल्यार उत्तर गोंयच्या खुबशा खेळगड्यांक वरदान थारतलें अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटाचें म्हणणें आसा। 2,94,000 जमीन संपादीत केला हो मैदान बांदपा खातीर। ह्या वेळार GCAचे तशेंच आदले सभापती राजेश पाटणेकार थंय हाजीर आशिल्ले। प्लेयर आमचे दोन्ही आमचे शेजारीच आहा, नांदोडा आणि वाळपय। आमच्या या मय मतदारसंघाच्या वन मावळ्या कुडचिरा गावात GCAन 2,94,000 स्क्वेअर मीटर जागा संपादन केल्ली आसली आणि हो हांगासर इंटरनॅशनल स्टेडियम जावप म्हणून हांवें एक मनान विचार धरून आमच्या सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट केल्ली आहा। आणि हो जर टुर्नामेंट हो जर ग्राउंड जावचो म्हणून तुमकां जर दिसता जाल्यार तुम्ही सुद्धा ह्या तुमच्या क्लबाच्या वतीनसून एक तुम्ही एक रिक्वेस्ट GCAकूय करपाक जाय अशा तुमच्या कडेन अपील करूंक सोदता। आयज आमच्या ह्या उत्तर गोंयांत जर हो जर इंटरनॅशनल स्टेडियम हांगा जर जालो जाल्यार तुमकां आमकां सगळ्यांक एक मानाची गोष्ट आसतली। आयज हे जावचे पूण जर तुमच्या भितून जर विचार आसलो जाल्यार तो तुम्ही GCA कडेन पावोवचो अशी ही अपील आयज तुमच्या अनेक आनी क्लब आसतले त्यांच्या कडेन तुम्ही हो विचार रुजोवचो आणि हो आमच्या मय मतदारसंघात इंटरनॅशनल स्टेडियम जावपाक लागून आम्ही हे प्रयत्न करतलेच, पण तुमचे जर हातभार लागलो जाल्यार आनीक बरें जातलें। आयच्या ह्या दिसा स्पोर्ट क्लबान आमचे GCAचे अध्यक्ष बा विपुल फडके जे हांगा येवपाचे आसले, पण ते आनीक टुर्नामेंट फायनल आसा इगल स्पोर्ट क्लब साखळीचे त्या टुर्नामेंटाक गेले आनी हांव हांगा पावलो। तर एक प्राथमीक बोलणी ह्या ग्राउंडा बद्दल आयज जाल्लेली आसा। आमदाराच्या फुडाकारान म्हाका खबर आसा की ह्या 2 म्हयन्यांत ही बोलणी अंतीम टप्प्यात जातली आणि ह्या भितरली 70 झोनाक एक बऱ्यापैकी हो ग्राउंड मेळटलो अशी म्हाका पूर्णपणे आशा आसा। हाच्या निमतान या 50व्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमतान मय स्पोर्ट क्लबाचे मनपूर्वक अभिनंदन। मय स्पोर्ट क्लबान बऱ्यापैकी क्रिकेट प्लेयर तयार केले। उदाहरण आसा आमचे बाप आमदार प्रेमेंद्र शेट, त्यांचे बारीकशे हे आसा की तांकां एफिलिएशन ना GCA जेन्ना मेंबरशीप ओपन जातली डेफिनेटली मय म्युनिसिपल हो GCAचो एफिलिएट मेंबर आसतलो हे सांगपाक म्हाका खुबसो आनंद दिसता।